Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. एका तेंपार गोंयांत आंब्याच्यो कितल्योशोच जाती पिकताल्यो. मानकुराद, मालदेस, मुसराद, अफोन्स, फेर्नाद, शावेर, कुलास आनी अश्यो तरातरा. मात हातूंत मानकुरादाची इतली ताक कोणाचीच ना. मानकुराद बाजारात पावलो काय ताच्या घमघमानूच हेरांची रेट डावन. हालीं तेंपार गोंयचो अस्सल मानकुरादूच डावन पडटा. ताची सुवात हापूस, मुसराद, मांगिलार आनी तरेतरेच्यो किलाचे कोतान मेळपी आंब्याच्यो भायल्यो जाती घेवंक लागल्यात. मानकुराद बाजारात पावलो काय पयलो मानकुराद 5-6 हजारांनी डझन घेवन वर मिरोवपी गोंयकार आसात. हे फावट मानकुराद टायमार बाजारात आयलो आनी शिरगांवच्या जात्रे कडेन मदींच गायब जालो. आता परत मायाच्या निमाण्या 8-10 दिसात नवे पीक दिसता. मात वर्सा वता तसो मानकुरादाचो मार्केट शेअर डावन जायत आसा. ह्या वर्साक आंबे तुका कमी दिसले. आंबे नासले ते ह्या 4 दिसांक आंबे विकता. हरशी तू पयनी म्हणजे फाटल्या वर्सान फक्त चडशे मानकुराद विकला. मानकुराद आपूस कितना आला आपूस केन्ना विकना आता हो ना कितें म्हणल्यार ना म्हणून हांव विकना आपूस म्हणजे मानकुराद विकता. कुलास, मालगेस, सावेर, फेर्नांदीस, आमचे गोंयचे आंबे गोंयचे सगळे आंब्याचे नांव सुद्दां म्हाका आसले. आतां तरी नांव विसरला. ते बाकीचे मेळत ना आंबे. ती झाडां मारली ना आतां बांबूय आमची केली शिटी आली ती सगळें खबर न्हू. झाडां खूंय आसा झाडांक लागून आंबो कमी जालो न्हू. ह्या वर्सा मानकुराद कमी येयला. कमी येयला 1 दिसांक येयला हे 8 दिसांक. म्हणून शिरगो जात्रेक आंबो ना कमी आसलो. 3 हजारांनी डझन लोकांनी हाडला म्हाका शिरगांव जात्रे कडेन. म्हणून सामको कमी आंबो. ह्या वर्सा मातसो खूब कमी आहा. ते आता फाटी जाला म्हणून 4 येयला आनी ह्या वर्सा खूब कमी आहा. कारण ते झाडा प्रमाणे पावस थंडीचें वातावरण जाल्यान इतकं चेंज जाता आनी हे आतां थंडी पडोनी फाटी फुडल्यान ते आतांच लोकांक आमी येना. मे म्हयन्यान म्हणटूच आमी येना. येता कमी येता म्हणून चड येयले चड येयल्या कित्याक फाटी जाल्या लेट जाले. हय पयलीं आमी एका टायमार येवना एप्रील म्हयन्यान. सांग तू आता कितली वर्सां जाली आंबे विकता तू आता. आमी जाली मरे 30-35 वर्सां वयर जाली. आज फक्त गोंयचेच आंबे विकता का? गोंयचेच विकता आनी मागीर सोंपल्या उपरांत भायले आंबे विकता. सो कारण कितें आहा तेजें आतां कमी जावपाचें कारण? कारण आतां लोक घरां बांदता, झाडां मारता अशें आसता. नवी झाडां येना. नवी झाडां लायनात बिल्डिंगच बांदता गोंयांत लोक भायले जागे. आमी कोत्ताय आमचे आक्षे कोत्ताय, गोवा विलेज कोत्ताय, पणजे कोत्ताय. रेंट कोत्ताय. चड लोक कितें करता पयशे मेळटाय आंबे व्हडले व्हडले आंब्यांकार रांदिताय ते मागीर ओकोद मारताय आनी ते मागीर झाड थोड्या वर्सां उरता आनी मागीर ते लागना. तेका जायनाय मागीर झाड पिड्यार जाता. त्या झाडां आनी मागीर आंबो जायना. मागीर आंबो मेळतो वयचो. कोण दुयेंत आसलोले ओकोद मारल्यार तो मनीस बरो जाता. हो बरो आसलोलो आंबे ओकोद मारलो म्हणटरी मागीर तूं पळय मरे बाबा कितें जाता ते. गोंयकारांक मानकुराद मेळ्ळो काय ताचो सिजन सोंप मेरेन आनी कसलो आंबो दोळ्या मुखार नाका. फोंडेच्या शेतकी महोत्सवाक सिंधुदुर्गांतलो एकलो हापूस घेवन आयिल्लो. ताणें कितें भोगलें पळयात. आपले देवगड हापूस आंबयात रिस्पॉन्स जेमतेम आता तसा खूप कमी आहे. पण तसं पाहिलं तर लोकांचं ऑलरेडी माइंडसेट आहे की मानकुरादच इज द बेस्ट फॉर देम. फक्त तुम्ही मानकुरादच खात बसला तर मग काय दुसऱ्या आंब्यांना तुम्ही जज कसं करणार मग. अस्सल गोंयच्या ऑर्गॅनिक मानकुरादाचे हे वजन मात उत्पन्न अशेंच पडत रावल्यार फुडें मानकुरादाचे मार्केट भायलो आपूस आनी मांगिलार धरून बाकीचे आंबे घेवंक तयार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.